Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हाका खबर आमी एकदां कांबुर्ले गांवांत हे शिणाण्यो तयार करपाक केजीस केल्ले पूण बिकॉज सम सॅलिनिटी वॉटरा खातीर ती फेल गेल्या आनी त्या टायमार आमचे सेंट्रल मिनिस्टर फिशरीजचे गिरिराज सिंग येयल्लो आनी तेणें सांगलेलें 400 crores तुमकां गोवाक दिता आनी ते प्रमाणे तुमी ते करपाक जाय. सो म्हाका दिसता की ते ऑलरेडी सँक्शन जाल्या ते आमकां हाडून ते जे खरे एक्टिव्ह फिशरमॅन आहा बाकी पार्ट टायम पासून आसलेले जाल्यार तेंच्यांनी पार्ट घेवन ते फिशर कशें करप आनी पयलीं तांकां ट्रेनिंग दिवप आनी ट्रायल बेजीस तांकां कशें मदत करून ते प्रोडक्शन करच्या विचारान आमी हाडून ते प्रॅक्टिकली बायन हें करतले. जशी प्रॉन्स फार्मींग आहा तशी तेवूय दर्यार घालून कशें फार्मींग जातलें हेजेर विचार करपाची फंड ऑटोमॅटीक येयला अलॉट केला ते हेजे प्रमाणे आमी ते लोकांक घेवन ते करूंक शकता. ते फिशींग करता आसतना तांकां गावतलेच काय ना हें नासता. एक दीस बंपर गावलो दुसरे दिसा काय ना तिसरे काय ना आनी खुबश्या प्रमाणात लॉसान वयता आनी स्पेशली जे डिझल ज्या जाग्यार लागता तांकां ते डिझला खातीर खुबशे प्रॉब्लेम जाता. सो तांकां बसल्या उपरांत तेंची सगळी स्टडी केल्या उपरांत तेंचे कडेन कशें आमी वेव्हार करतले आनी तांकां प्रमोट कशें करतले ही बरी स्टडी करची पडटली बिकॉज मेजर आहा तो डिझल वयतलो तांकां आनी दुसरें म्हणजे फिशींग कमी गावता. हे दोगूय कशें टॅली करतले तेजो इन्कम कसो वाडटलो हेजेर आमी स्टडी करतले. जेन्ना डायरेक्टर जावं तेंचे फिशरीज डिपार्टमेंट हेड ऑफ हे आसतले मेन ऑफिसर्स कशें हँडल करता आनी तेज्या उपरांत आमी तांकां डायरेक्शन दिवंक शकतले की आमी अशें केल्यारूच आमकां कशें जातलें. म्हाका फिशरीज डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो सरकारान आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरान दिल्लो आहा आनी ह्या डिपार्टमेंटान खुबशे काम करपाची गरज आहा. जेन्ना आमचो मॅनिफेस्टो तयार करता तो तेन्ना म्हाजेर हें दिल्लें डिपार्टमेंट की आमी तयार करा म्हणून तेन्ना थोडी सर्वे केल्ली त्या प्रमाणे दिसता की फिशरमॅन म्हणजे हे रांपोणकार आहा आनी कोण कोण आहा जे तरेन तांकां जी फॅसिलिटी जाय ते तरेन लक्षांत येवंक ना आनी तेंच्यांनी प्रपोज ते केल्यार खरेंच तेंचे जेन्युइन तांकां प्रॉब्लम आहा आनी ते नदरेन पळयत जाल्यार फिशरमॅन जे सी गोईंग फिशरमॅन आहा एक्चुअली तांकां इन्शुरन्स आसूंक जाय. हे बागान आसूं कलंगूट आसूं कोलवा आसूं हनुमल आसूं ते दर्यान जे वयतात हांकां खरेंच ते लायफ रिस्की आसता. आमी एग्रीकल्चर शेतकार आनी फिशरमॅन हितून खूब फरक आहा. शेतकाराचो एकूच लिमिटेशन आसा सकाळीं वच सांजचो शेतार पूण फिशरमॅन जे दर्यार वयता हे रिस्क आसता आनी तांकां नॅचरल कितें आसा पळय तें खबर आसना आनी नॅचरल खंय तरी वादळ जालें मदींच कितें जालो वारो जालो जाल्यार तेंच्या लायफाकूय रिस्क आसता. एम्प्टी हँडेडूय आसता खुबश्यो गोश्टी आहा आनी तेज्या पासून तांकां खूब लॉस ते सहन करता. हे जेन्ना सगळ्यांचें रिप्रेझेंटेशन येतलें जेन्ना बारीकसाणेन जेन्ना सगळी स्टडी जातली तेन्ना योग्य तरेन तांकां मदत करपाक उपाय करपाक आनी ती फिशींग एक्टिविटीक प्राधान्य दिवपाक म्हाका दिसता फिशींग पासून वाडटलें तांकांय कॉन्फिडन्स हाडटलो आमकां केल्या उपरांत आनी तेज्या उपरांत जे दळत मळत आहा म्हणजे जे करून कांय फायदो ना तेवूय काय परत ते प्रोफेशन करपाक जाय अशें तांकां दाखोवन ते जास्ती प्रोडक्शन वाडटलें अशें दिसता. सो आतां खूब कडेन इलिगल फिशींग हें जाता ते हेजेर कितें करता न्ही आतां ते प्रॅक्टिकल डिपार्टमेंटाकडून सगळो फिडबॅक घेवपाक जाय डायरेक्टर वरसून ऑफिसर वरसून आमी ते कशें कप करतले हे आमी सगळ्यात पळयता. बारीक फिशरमॅन आनी मोठेचे फिशरमॅन दोन सेपरेट इंजिन आहा म्हाजी म्हायती प्रमाणे आनी बारीक फिशरमॅनाची कागाळी ती कांय इलिगल लायटीचे जे फिशींग करता आनी प्रोडक्शन तांकां कांय गावना. सो बारीक तितून ते लक्ष करून हाव टू गेट सॉल्व आनी भायले नुस्तेकार कालवार आसूं महाराष्ट्राचे आसूं कशें आमच्या हितून येतले हद्दीन येवन करता खंय कशें बंधन करपाचें हेजेरूय विचार करता.